गोंयकारांचो विषय वो आमी उलयत आसा। आज देवादयान सीएमाक बुद्धी आयली की ऑल पार्टी मिटींग मागूंक जाय आशिल्ली, जी एक्चुअली बरीच पयलीं मागूंक जाय आशिल्ली, आज न्हय। पूण जरी मागयतकर एक वाटेन दिसता की अजून सरकार कोरोना बाबतींत कितलो सिरियस आसा काय म्हणून, कित्याक द वे दे आर टॉकिंग अबाउट इट की कांयच जावचें ना, सुसेगाद आसा, प्रॉब्लेम ना। हांगा एक भंय निर्माण जाला की हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज फॉर द गव्हर्नमेंट टू कन्सिडर अ लायफ ऑफ अ गोवन। गोंयकारांचो लायफ कितलो प्रिशियस आसा हो महत्वाचो विषय, आनी त्या विशयाचेर अजून जे विशय आमी परत उलयत आयिल्ले आसा, आज परत मुख्यमंत्री कडेन उलयल्ले आसा। ताणें एक इम्पॉर्टंट सांगला की जे आमी तारवटी भाव नाल्यार स्टँडर्ड गोवन्स हू आर अब्रॉड हू नीड टू कम बॅक टू गोवा, तांकां आमी स्ट्रॉंगली मागला की क्वॉरंटायन चार्जीस बंद करा, home quarantine जावनी, and let us be having some comfort line for these people. Positively chitta सांगला, expect him to come positively, at least in the interest of goans. Secondly, the transparency factor which is creating a panic. Transparency factor which is creating a panic. म्हाका दिसता that transparency needs to come in. ट्रान्सपरन्सी नाशिल्ल्यान पॅनिक जावंक लागला। हो पॅनिक कित्याक जाता? पॅनिक जाता कारण आमकां इन्फॉर्मेशन क्लियर मेळना। क्लियर समज सांगले खंय जाला, कितें केला, एक्शन कितें घेतला जाल्यार वी विल बी एबल टू रिएक्ट टू इट। थर्ड इम्पॉर्टंट इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर। वी आर नॉट टच द फर्स्ट पीक। बाकीच्या स्टेटांत फर्स्ट पीक जालो, आतां वी आर स्टील टू टच द फर्स्ट पीक। फर्स्ट पीक जातकर कितें हालत जातली जून जुलयान, हो प्रश्न पडटा आमकां सगळ्यांक। हाऊ वी नीड टू हँडल दीस, ताज्या खातीर वी कॅनॉट प्लॅन फॉर द डे, वी हॅव टू प्लॅन इन एडवान्स फॉर द होल थिंग विच कॅन कम। जावचें न्हय, पूण जालें जाल्यार कितें आसा, आर वी प्रिपेर्ड टू चेक वॉट हॅज हॅपन्ड। आज आमी 200 बेडाचेर उलयतात, 2 जाणांचेर 200चेर उलयतात। समज 1000 जाली केस जाल्यार आमचे कडेन बाज्यो आसा। डू वी हॅव हॉस्पिटल्स? ताज्या खातीर हांवें सांगिल्लें, लेट अस नॉट, वी हॅव टू लर्न फ्रॉम द अदर स्टेट्स लायक दिल्ली, जंय बेड्सांचें सुद्दां ब्लॅक मार्केटिंग सुरू जालें जाय तेन्ना। ताज्या खातीर आज द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा नीड्स टू टाय अप विथ ऑल हॉस्पिटल्स, प्रायव्हेट जावं बाकीचे जावं। 80% जाल्यार 80% कॅपिंग करपाची गरज आसा। बेड इन्व्हेंटरी आमचे कडेन अवेलेबल आसपाक जाय। सेकंडली आयसोलेशनाक दवरतले जाल्यार रेल्वेचे समज दवरपाक जाय कोचीस, जाल्यार आयसोलेशन आमकां करपाक रेल्वे कोचीस हाडून वी हॅव टू मेक देम एज आयसोलेशन कोचीस टू एन्श्योर दॅट इट इज अवेलेबल। थर्ड, ट्रिटमेंट दिता जाल्यार देर इज अ इंजेक्शन बाय द नेम ऑफ एक्टरमा काय कितें तरी, विच इज मेड बाय सिप्ला। नाव दीस मेडिसिन इज अवेलेबल ओनली फॉर द एफोर्डेबल एंड द रिच, कित्याक एक इंजेक्शन जवळ जवळ 80,000 पडटा। हे आमकां डिफरन्सिएशन जावचें न्हय, आनी दीस मेडिसिन शूड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी। द डिपार्टमेंट वॉज कॉट अनअवेअर, सो दे सेड वी विल स्टडी इट। आता ते स्टडी करीत 3 महिने काढल्यात, दे मे स्टडी दिस ऑल्सो अँड टेल अस वॉट दे आर डुईंग। इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉज वन पार्ट, एज्युकेशन इज वन मोर एरिया विच वी हॅव स्पोकन ऑन, कित्याक एक म्हणल्यार ऑनलायन कॅन बी अचिव्ड। आता इंटेंट सरकाराचो कितें आसा दिश्टी पडटलो। 2 महिने फुडें समज आमी वतात जाल्यार आतां आमकां एज्युकेशन खंय आसा, वॉट वी नीड टू प्लॅन इन 2 months, हाऊ वी आर गोइंग टू गो ऑनलायन, हाऊ वी कनेक्ट द लास्ट माइल, दीस वी हॅव गिवन इनफ सजेशन्स। एज अ IT मिनिस्टर आय नो वॉट वी हॅड डन देन। सिम कार्ड्साची स्कीम काडपाक येता, खुबश्यो स्किमी सुजाव करून हाका मुख्यमंत्र्याक दिल्ल्यो आसा। सेकंडली ताका सांगला कंटेंट, CBSE हॅज ऑलरेडी रिड्यूस 30% ऑफ द कंटेंट। भुरग्यांचे पेरंट्स आर इन अ नो हाव ऑफ टू नो what exactly whether what content is going to be there for the whole year. And तिसरी इम्पॉर्टंट की थंय अंदू फीज भरपाक खूब जाणांक त्रास जाल्ले आसा। जेन्ना पॅन्डेमिक जाला, लोकांची इन्कम कमी जाला, जाल्यार स्कूल्स विच आर एडेड ऑर नॉन एडेड आर आस्किंग फॉर फीज अपफ्रंट. So parents are finding it difficult to pay this education fees. So हाजेर लक्ष घालून सोल्युशन दिवपाक लायिल्लें आसा. This is as far as education is concerned. Austerity measures already बाब सुदीन ढवळीकर उलयला. I will not be repetitive on it, but we need to go with this कित्याक we need to come back to the basics. Important सारखे म्हणल्यार आमकां is today to plan the June-July months which we will know where we are. आणि मांगोर हिल सारकेली एरिया लॉकडाऊन करची, नॉन गोवन्सांक न येवपाक करचें. समज ट्रेनी आनी तूं फ्लायट समज बंद करूंक शकना जाल्यार in the SOP we can have a condition where we say non-Goans will not be allowed to enter Goa without a proper legal validity. So तांकां we can have our own SOPs. आता state SOP थंयच उरल्या. We are talking about MHA guidelines, we are talking about WHO, we are talking about everything. We are still talking about community transmission and rest, whether it's required or not required. But basics have to be strong. ताज्या खातीर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक constructively as a opposition we have shared all suggestions
which we have taken in terms of lockdown which is required in Vasco, or lockdown, partial lockdown what is required, how we stop the non-goans coming in, quarantine tourismच्या नावार कलंगूट जावन जी आज दशा आमची जाल्या इज मॅक्झिमम इन नॉर्थ गोवा. फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार कोळंगूटच्या आमदाराची जबाबदारी आसतली हेंय सांगिल्लें आसा. हाऊ डीड ही मॅनेज टू गेट समबडी इन विदाउट अ परमिशन, जाल्यार कितल्या लोकांक अशें हाडले आसतले. वो ही केस अशी इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय, नॉट फॉर एनीथिंग, बट वी नीड टू नो वॉट हॅज गॉन रॉंग बिकॉज वी नीड टू करेक्ट. We cannot make Kalangut another Mangor Hill tomorrow and have contaminant there also, where today we are safe. We think we are safe. पण टेस्टिंग अजून फॅसिलिटीज जायना, अजून इक्विपमेंट्स येता, ह्यो काणयो वाग येता 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 तशें आमी आयकत आसात. वी एक्सपेक्ट दिस पीपल टू नाव रिएक्ट to what we have put across. Suggestions maximum दिल्या in the interest of the state where it comes to handling COVID. Suggestions constructively to ensure that Goans do not suffer. मागीर ती आज सकाळी मायकल लोगोन एक स्टेटमेंट दिलो की 5 वर्सांनी 65 वर्साचे, तशें जावंक शकना. फॅमिलींतलो 5 वर्साचो जावं 65 वर्साचो जावं, नाल्यार 30 वर्साचो जावं भुरगो, नाल्यार 7 वर्साची आनी चली जावं. एव्हरीबडी ट्रिटमेंट हॅज टू हॅपन फॉर एव्हरी वन. ताज्या खातीर वी कॅनॉट हॅव preferential treatments. We need to ensure that the infrastructure is there. The administration, whether SEC is controlling it, needs to get little more serious on the issue. जो विशयान जग अर्दे केले तो विषय आमी अजून कॅज्युअल अप्रोच दवरतले जाल्यार जून जुलयान मार्क माय वर्ड्स वी विल टच 1000 विदाउट डुईंग एनीथिंग. आणि आज सरकाराक विचारले, सरकार इज टॉकिंग अबाउट 100 बेड्स, 50 बेड्स, 200 बेड्स. वी नीड टू प्रिपेअर अवर सेल्फ विथ अ इन्व्हेंटरी फॉर बेड्स, फॉर मेडिसिन्स, गिव्हिंग ट्रीटमेंट टू ऑल, नॉट हॅव्हिंग एनी प्रिफरन्शियल ट्रीटमेंट्स टू द पीपल हू आर रिच, बट फॉर सगळ्यांक सर्वसामान्य मनशाक मेळपाक जाय. टेस्टिंग टायम जो आता टायम घेता, जवळ जवळ 2,500 रिपोर्ट येवपाचे उरल्या. ते 2,500 रिपोर्ट येता म्हणसर आनी कितल्यांक स्प्रेड जाता कळना. अँड दीस स्प्रेड इज नोन, अँड जून जुलै इज अ मंथ वे व्हायरस स्प्रेड्स व्हेरी फास्ट. दॅट कॅन स्प्रेड. So if that is the issue, then I think proactively we have given our suggestions. I expect that the Chief Minister will act. आणि जे स्टँडर्ड गोवन्स आसा, बाकीचे आसा जे अजून उरल्या, तांकां NRI कमिशनान फॉर्मां भरले, तांकां अजून स्टेटस कळना. We have told, he has told us that Krishnamurthy, the resident commissioner, will immediately get in touch. We have asked him to immediately ensure that Vande Bharataच्या मिशनाच्या अंडर ना जाल्यार बाकीचे कशे हाडपाक जाय. Let us give priority and get our Goans back under economic distress. So तांकां आनी चार्जीस ना, होम क्वारंटाईन जातले आनी सुसेगाद बरोबर रावतले because they are coming back in distress. Wholesome, whatever issues we have discussed in the past few weeks have been summarized and given him with solutions. तो solutions कितें घेता, SOP कशी तयार करता, आणि व्हॉट इज हिज रिएक्शन. वेदर आज फक्त एक तियात्र आशिल्लें, आमकां आपोवपाचें काय एक्चुअली वॉन्ट्स टू एक्ट अपॉन द पॉयंट्स, कन्स्ट्रक्टीव पॉयंट्स दॅट द ऑपोजिशन इज गिवन, ते फाल्यां भितर कळटलें. जालें गोंयाक बरें, जालें ना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांचें पडिल्लें ना. हो विशय क्लियरली कळटलो सगळ्या लोकांक हू आर एक्सपेक्टिंग द चीफ मिनिस्टर टू टेक bold decisions in the interest of the state. Sir, are you happy with today's meeting? It's not a question of happiness. Happiness is when Goans get justice. I still feel Goans are given injustice. जे आम्ही परत म्हणटा, स्प्रेड खंयच्यान आयलो, खंयच्यान जालो, इम्पोर्टेड व्हायरस, लोकल व्हायरस, कम्युनिटी, वी आर स्टील प्लेइंग विथ इन वर्ड्स. SOP आमकां आपोवच्या पयलीं डिक्लेअर जाल्लो. सो आता तो SOP भायर येता म्हणसर कसो येता, आमचे सजेशन्स घेवन येता काय पयलीं डिसायड जाल्लो तसो येता, ते फाल्यां पर्यंत कळटलें. वी हॅव एक्सप्रेस्ड फूल सपोर्ट अगेन्स्ट दीस कोविड to fight this war above all political lines. We expect that type of cooperation, that the ruling will take this concretized suggestions which we have given with lot of reasoning also, and ते घेवन ते आमकां सोल्युशन्स काडून गोंयकारांक एक बरी वाट दाखयतले. आनी आमी जे ग्रीनांतल्यान रेड जाल्या ते परत ग्रीना कडेन वचपाची वाट आमी मार्ग दाखयला. मार्ग